आमचो एक ग्रीवन्स आहा तो म्हणजे 7th पे कमिशन. आमकां 7th पे कमिशन गव्हर्मेंटान 1/11/2018 दिले. ताका लागून जे प्रायर टू 1/11/18 रिटायर जाल्ले आहा ते तेंच्यांनी रिप्रेझेंटेशन केले आनी एक म्हजे कलीग वचून रोहन खंवटेक मेळ्ळे. रोहन खंवटेन लेटर केलें सीएमाक की तांकां दिवचे त्यांचा विचार करचो म्हणून. सीएमान ते मागीर आमचे सीएमाच्या वचून अंडर सेक्रेटरी ईशा सावंता कडल्यान लेटर येयले की पुटअप कर म्हणून. ते अकॉर्डिंगली लेटर पुटअप केले इलेक्शना पयलीं ते, पूण मागीर ते टर्न डावन केले फायनान्स डिपार्टमेंटान. सेकंड टायम कितें जालें परतूय तेंच्यांनी रिप्रेझेंटेशन केलें आनी हांव वचोन अंडर सेक्रेटरी फायनान्स भटाक मेळ्ळो, प्रणब भटाक, आनी ताका सांगलें सर म्हटलें आमी जे तुमी प्रपोजल टर्न डावन करपाक आमकां सेंट्रलाचे ग्रांट जाता 60% आनी तुमी 40% दिता. आमकां रेव्हेन्यू जनरेशन काय ना. तुमी विचारलें रेव्हेन्यू जनरेशन, आमकां रेव्हेन्यू जनरेशन काय ना. आमी तुमकां कळयल्लें आमकां सेंट्रल दिता तरी तुमी कित्याक तशें जाल्यार की एक काम करा परत ती फायल पुटअप करूंक लाया म्हणून लागलो. म्हणजे आनी कशें करतले पुटअप परत गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट करपाक तयार नाशिल्ली. मागीर आमी कितें केलें परत रिप्रेझेंटेशन केलें आनी म्हाजे एक कलीग वचून सिनियर राणेंक मेळ्ळो, प्रताप सिंग राणे एक्स चीफ मिनिस्टर. तेणें कितें केलें गावडे सराक फोन केलो, तेन्ना आरडीए मिनिस्टर. गावडे सराक फोन केलो, गावडे सरान डायरेक्टराक सांगलें जे पुटअप कर म्हणून. अकॉर्डिंगली पुटअप केलें, सगळे फॅक्ट एंड फिगर घातले आनी गावडे सर घेवन आमकां सीएम कडेन गेलो. सीएमान आमचे म्हणणें आयकून घेतलें आनी करता पूण आपल्याक कळ्ळें म्हणूंक लागलो आनी रिमार्क मारलो एक्झामीन पुटअप म्हणून फायनान्स डिपार्टमेंटान. अकॉर्डिंगली हांव गेलो आनी प्रणब भटाक सांगलें सर तुमी पुटअप कर म्हटलेली पाय आमी सांगली आनी सीएमाक मेळ्ळें. आमचे करता न्हू हय म्हणूंक लागलो. हय म्हणटकच आमी रावले. जाल्यार हेणी कितें केलें बरयलें की मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेशन ऑटोमोबाईल हॅव बीन गिवन बेनिफीट ऑफ 1/11/2018 कळ्ळें न्ही 1/11/2018 आनी रिमार्क मारलो स्टेटस कॉपी मेळ्ळो तेतून हेणी सीएमान सायन मारली फायल रिटायर. तो काय करूंक शकना बाबडो, तो कितें करतलो बाबडो. हेच जर अशें बरयतालो तो एक्शन काय घेवंक शकना न्ही. म्हणटून आमी कितें केलें मागीर की आमकां कोणी सांगलें तुमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो फंड येतालो तुमी रिप्रेझेंटेशन कित्याक करिना सेंट्रल गव्हर्मेंटाक मिनिस्टराक करा म्हणूंक लागलो. मागीर हांवें चवकशी केली जाल्यार आमकां पगार दिताले ते DRDA एडमिनिस्ट्रेशन स्किमींतल्यान 1/1/2016 टू 31 ऑक्टोबर 2018. 31 म्हणजे एरेस मेळपाक जाय आमकां. कित्याक डिले जाला? डिले कित्याक जाला? कित्याक डिले म्हणजे हांव नको डिले कितें केला ते तुमी तांकां विचार. कितें आतां पळय गोवा बोर्डाक दिले आनी गिपार्डाक दिले. आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्युशन कितें सांगता इनइक्वेलिटी करपाक जायना. बरें गिपार्ड जी हे आहा ती रजिस्टर्ड सोसायटी अंडर 1860 ऑटोमोबाईल सोडी आमची रजिस्टर अंडर 1860 तांकां दिले तर आमकां कितें म्हणजे आमकांय दिवपाक अशें केलें आनी आमचे कडेन सेंट्रल फंड आसले आनी हांकां ते कडेन ग्रांट्स घेवन दिला स्पेशल दिल्या. कितले अमाउंट जाता तो? कितले अमाउंट? आमचो 1,56 लाख. इंडिव्हिज्युअल जाता काय ना सगळ्यांक कलेक्टिव्ह. टोटल कितले जाण म्हणले ते? आमी सगळे 61 आशिल्ले. 7 जाण एक्सपायर जाले आनी बाकी सगळे ऑन द वर्च ऑफ म्हणटात ते कळ्ळें तुमकां. आनी कितें चोडोंक जायना म्हाकाय जायना तशें आहा. आतां हे ना आमकां पूण सीएमान आमकां एश्युरन्स दिल्लें हां करता म्हणून. सीएमाची चूक कांयच ना. हें केलें प्रणब भटान. म्हाका सांगलें पुटअप करूंक लाय आपूण पळयता आनी जेन्ना सांगूंक गेलो हय करता आपूण म्हणूंक लागलो. तुमचे एकूच डिपार्टमेंट उरला आतां? हांव नको ते आनी कोणाचे उरला ते आमचे उरला तेच हांव जाणा न्हू सांगता. आमचे कशें आसा हे सगळे आरडीएचे आमचे रिटायर्ड स्टाफ आसा. आमचो एक सिंपल मुद्दो आसलो 2022-23 फायनान्शियल इयरान आमचे कडेन 5 crores 40 lakhs आमचे कडेन आसले जे सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमकां आरडीए एडमिनिस्ट्रेशनाक दिल्ले आनी दॅट इज अनयुटिलायज पेंडींग आसले अशें. सो तेन्ना आमचो हो मुवमेंट आमी सुरू केलो की आमकां ते एरियस मेळचे म्हणून. कारण आमचे कडेन पयशे आसले आमकां गव्हर्मेंटा कडच्यान हें करपाची गरज नासली एप्रुवल करून आमकां फंड्स धाडचे अशी गरज नासली. वी हॅव आमचे कडेन आरडीए कडेन पयशे आसले आनी ते मेळच्या खातीर आमी फायनान्शियल मार्चान सोंपता न्ही तेजे खातीर आमी पयलीं फायल मूव करून खटपटी केल्यो. पूण सगळे खटपटी करता व्हेरी गूड रिस्पॉन्स दिलो आरडीए मिनिस्टर. व्हेरी गूड रिस्पॉन्स दिलो चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी आमकां म्हणजे टायम टू टायम खंयच आमकां नेगेटीव नासलें. पूण जेन्ना फायनान्सान पावताले डिपार्टमेंटान जो पळय फायनान्स अंडर सेक्रेटरी भट आसा प्रणब भट आसा थंय खंय तरी कितें तरी जातालें तें आमी सांगूंक शकना कितें जातालें आनी तेंचे रिमार्क जाताले. पूण तरी आसतना ज्यो पळय क्वेरी काडटालो त्यो आमी फुलफील करताले कित्याक आमचे स्टाफ आरडीएचे स्टाफ आसा ते आमकां भरपूर हेल्प करताले. बाकीचे स्टाफ हेल्प करताले जे डायरेक्टर आसले तेय हेल्प करताले जे जावनी म्हणून. इट इज आमचे जो पळय मागणी आसा ती रायट आसा म्हणून. पूण तेन्ना आमकां दिवना आनी आमचें कितें आसलें जे आमच्या स्टाफाक जे मेळपाचें आसलें 1 crore 56 lakhs जे स्टाफाक मेळटाले म्हणजे 4
5 crores 40 लॅक्साचे 1 crore 56 lakhs मायनस जातले असले आनी असले तरी आसता आमकां आता ना फंड तो आता तो यूज केलो आता यूज केला आणि त्या खातीर आमी खटपटी करताली बिफोर मार्च तो मेळचो कित्याक मागीर ते तूं जाणा न्हू गव्हर्मेंटाच्या फायनान्शियल इयराक ते रिटर्न धाडचे पडटा गव्हर्मेंट मागता आनी ते मागीर दुसऱ्याक युटिलायज करता बिफोर दॅट आता कितें आसा आतां सो एट प्रेझेंट कितलो फंड आसा तो काय आमकां आमी भायर न्हू खबर ना आतां वयतकीच कळोंक शकता आमकां कितलो फंड्स आमचे कडेन आसा बॅलन्स सो वी आर ट्रायींग आनी आमकां आतां एक गॅरंटी आसा ज्या प्रमाणे आमी आतां खटपटी केल्ली आसा मिनिस्टर ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट अँड एग्रीकल्चर सेंट्रल गव्हर्मेंट प्लस गोवा गव्हर्मेंटा कडच्यान आमकां आनीक मिनिस्टरांनी रिस्पॉन्स दिता आसा की तुमची जी मागणी आसा ती जेन्युइन आसा करेक्ट आसा आनी तुमकां मेळटले हेजी खात्री दिता आनी वी हॅव होप आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर काय असले डिप्राय करना आज पर्यंत आमकां नेगेटीव काय दिवना सदांच एप्रुवल आसा वी होप हो म्हयनो गणेश चतुर्थीचे पयलीं जर आमचें एप्रूव जावन आमकां जर मेळ्ळें जायत जाल्यार आमची गणेश चतुर्थी बरी जातली